दूध दरवाढ दितनाच दुधावयली प्रलंबित आधारभूत किंमत बेगोबेग दिवची नाजाल्यार परत आंदोलन करतले अशी शिटकावणी उत्तर गोंय दूध उत्पादक शेतकरी संघटनेन दिल्या। गोवा डेरीच्या प्रशासकीय समितीक दूध उत्पादकाचे कांयच पडूंक ना, वयल्यान हे समितीन शेतकाराक काबार करपाचे धोरण आपणायला असो आरोप शेतकरी संघटनेन केला। आधारभूत किंमत दिवपाक कळाव जाल्ल्यान दूध उत्पादक अडचणीत आयल्यात। सरकारान दूध उत्पादकाचेर अन्याय करचो न्हय अशी मागणी शुक्रारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत संघटनेन केली। सरकाराची भूमिका पळयत जाल्यार सरकार दूध वेवसाय वाडोवचे गंभीर आसा काय ना असो प्रश्न लेगीत संघटनेन उपस्थित केला। आता मेरेन सरकारा कडल्यान आश्वासना बगर कांयच पदराक पडूंक ना अशें दुखणे दूध उत्पादक शेतकारांनी मांडले। ह्या वेळार पिरणा, साळ, आमठाणे आणि हसापूर दूध संस्थेचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले। आम्ही भायल्या जे राज्य आहात त्या भायल्या राज्यांनी 3, 5, 8, 5, 38 रुपया 39 रुपया रेट जाल्लो आहा। त्या अनुषंगान आम्ही त्यांच्याकडे रेट वाढ मागलेली आहा। आमकां दितात ते सध्या 3, 5, 8 रुपया 33 रुपया आणि भायल्या राज्यांनी दुधा ही सगळी वाढलेली आहा। त्या पेंड वाढला, कडबा वाढला, बाकी सगळे वाढले। ताका लागून आम्ही हाडला आणि प्रत्येक फावटी गव्हर्मेंटाकडे आम्ही आधारभूत प्रत्येक फावटी आम्ही पत्रकार परिशद घेऊन थंयसर वचून एक सारखे जर मागून जर घालपाची लागतली जाल्यार प्रत्येक म्हयन्याक लास्टाक शेतकऱ्याक त्या एनिमल हजबंड्रीच्या दारान वचून बसपाची पाळी आसली। आम्ही ज्या फावटीक आरडटात त्या फावटीक लास्टाक पयशे घालपाचे काहीतरी 1 म्हयनो 2 म्हयन्याचे घालतात आनी आमकां थंड करतात जाल्यार आयज आतां शेतकऱ्याक खरो पयसो जायो। आतां कडबो घेवपाक जाय, आतां पावस येयलो आतां फुडें पावसाक जाय तो कडबो आयज घेवंक ना जाल्यार फाल्यां सकाळी तो 18 रुपया 19 रुपया 20 रुपया पावतलो। आयज जर घेतलो जाल्यार 14-15 मेळटलो। आयज तो फायदो, फाल्यां सकाळी तो फायदो वयतलो जो कितें हे जालें नुकसान जाता आनी तेतून नुकसान वाडटली। ताका लागून गव्हर्मेंटा कडेन मागणें आहा की आधारभूत सुद्दां बेगींतल्या बेगीन जावपाची। दूध दर वाड आहा ती सुद्दां भायल्या राज्यांनी वाडला न्हू त्या हिशोबान विचार करपाचो आनी तेचेर दर वाड दिवपाक जाय गोवा डेरीन। आपूण खरीददार आहात ते रेट कितें ठरयतात तेचेरूच आमी दूध विकपाचें किंवा शेती माल विकपाचो खंय तरी हें बदलपाक जाय। डिमांड पास जायना जाल्यार आमी आंदोलनाक परत तयारी आहा। 4 ते 5 दिसा भितर आमी आंदोलन करतलो। जर असिस्टंट डायरेक्टर आहा तेचेर त्या ऑफिसान ती प्रिंट केली वयता आनी ती प्रिंट करून अजून पर्यंत आमकां पावंक ना आनी तो असिस्टंट डायरेक्टर आहा तो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कमिटीच्या पदाचेर आहा। तिचो डायरेक्टर म्हणून आहा एका आमच्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कमिटी तो काय लक्ष दिना आणि ही एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कमिटी आहा ती निष्क्रिय ठरलेली आहा। कित्याक लागून की शेतकऱ्यांक नुस्तें काबार करपाचो तेंच्यांनी ध्येय धरला। डेरी ही काबार केली तेंच्यांनी। आता ही एडमिनिस्ट्रेटर कमिटी आहा तिका काडून उडोवपाची आणि शेतकऱ्याच्या हातीन ती डेरी दिवची, तोपर्यंत डेरी जाग्यार येवची ना हें आमचं मागणं आहा। म्हाका गोवा डेरीचे एडमिनिस्ट्रेशन जे आतां आसात ते एकदम सामके खालच्या थरार वयता, कारण तेंच्यांनी इतके खालची पातळी दिल्ली आहा की फार्मराचें तांकां कांयच पडलेलें ना। फार्मर म्हणजे कचरो कशें पण ते कोणाच्या जिवार थंय बसले आहेत तांकांच खबर ना। पेंड जाल्यार 35-38 रुपया, दूध मेळटा 32 रुपया। महाराष्ट्रान सुमोलान बाकीच्या महाराष्ट्रान रेट सगळे वाडयल्यात जाल्यार गोवा गव्हर्मेंट कित्याक रेट डेरी वाडोवंक शकना? कांयच समजना आमकां कित्याक वाडोवंक शकना ते। हांकां कशेंच पडलेलें ना, फक्त हे आपले तुमचे भरच्या खातीर हे डेरी एडमिनिस्ट्रेशन म्हणून आहात। ते कितें सांगता की प्रॉफिटान आमकां डेरी जर प्रॉफिटान जाल्यार तेणी शेतकऱ्यांक दिवप न्हू। ते सांगता डेरी प्रॉफिटान ना म्हणटा, डेरी लॉसान ना म्हणटा। तेंच्यांनी डीए गव्हर्मेंट स्टाफाचो डीए घालप, आमकां दूध करांक ते पयशे तेंच्यांनी वाडोवप। जर आमी मागपाक गेले तांकां आमचे कडेन प्रॉफीट ना म्हणून आनी आतां बाकी कडेन सांगता आमकां प्रॉफीट आहा म्हणून। तेजेर कितें गव्हर्मेंट सारकी चवकशी करपाची कितें आहा ती। ही आधारभूत वाडोवन दिवपाची सरकारा कडेन मागणी करता। आनी एक कशें आतां पावस पडटलो आमकां कडबो आतां सद्या खूब म्हारग जाल्लो आनी म्हारग जातलो, त्या पेक्षा आमकां सरकारान बेगींतल्या बेगीन ही आधारभूत 6 म्हयन्याची आदी दिवपाची अशी आमी मागणी करता। आमच्या सरकारा कडेन एकच मागणी आहा की जे आमचे 6 म्हयन्याचे इन्सेंटीव रावल्या ते आमचे बेगीनच्या बेगीन दिवचे। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।